चंद कोण भजन सांगेल ना. हरे कृष्ण. सुपुराजना स्वागत असं आयची सेशन आणतो. आम्ही शिष्टाष्टकम सिरीज कंटिन्यू करता असं ती. आणि आयची सेशन आणतो. दोन्ही श्लोकावेरी कंक्लुडिंग सेशन असतं नमगे ना. सो तुमपुराजना स्वागत असं तुमपुराजना दंडवत प्रणाम करून तुमगेला आशीर्वाद घेऊन हे सेशन आणतो मुखार सिद्धा. आमगेले मूड हे समजणार तरी ह्यांची की आम्ही देवाल नावा प्रती आमगेल भक्ती श्रद्धा आनीक वाडून येवो आणि एक चांग रुपार आम्ही एक एकल्यांक सहाय करून ಒಟ್ಟು ಮೇಳ आम्ही सत्संग करता आसती देवाल प्रीती खातीर भक्ती खातीर आणि देवाल नामस्मरणा खातीर आमगेले श्रद्धा आनीक वाडून येवो. सो देवाले आम्ही कळकळीन प्रार्थना करून हे ध्येय घेवनूच ह्यांची मना ओरनू की आमगेल जप आम्ही देवाल नामस्मरण कशी करता ती ते आनीक चांग रुपार जावो आणि आम्ही देवाले भक्ती जावन देवाला एक दयेच पात्र जावच तशी आमकां भाग्य मेळो. सो प्रार्थना करून आम्ही सेशना मुखार सुया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. विशिष्टाष्टकम प्रेल चैतन्य महाप्रभु ತಂಗೆಲೆ ತಂಗೆಲ್ ತಿಥಿ ಅಂತ ಪರಾಸ गौर पूर्णिमा दिवस तंग विशेष रूपार तंगेल प्रार्थना करून तांनी बरयलेले 8 श्लोक आमी शिष्टाष्टकम ताजी वैरीची अध्ययन करता आसती. सो हे सप्ताहाचे पावन अवसरा प्रती तांगेले तांकां तांगेले उडगास करून तांकां पांय पडून हे सेशनांत आमी मुखार सरूया. आमी दोन्ही श्लोकार आसा ती शिष्टाष्टकमाचे चैतन्य महाप्रभू उडगास करून आमी हे श्लोक म्हणयता. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहा जनी नानुरागम्. म्हळ्यार हांतू चैतन्य महाप्रभून सांगून दिवचे आसा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ती. देवा तूं तुगेलें पुरा आशिर शक्ती ह्या नावान तुगेल घाललेलें आसा. तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल जाल्यार हें तूं तुगेलें नांव घेवच्या खातीर कसले नियम दवरनी समय दवरनी स्मरणेन काल नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि. म्हळ्यार तूं इतले तुगेलें दय दाखोवन दिलेलें आसा आमगेले वयरी हें तुगेलें देवाल नांव उपलब्ध करून की आमी तें ग्रहण करचें साध्य आसा. जाल्यार ही चैतन्य महाप्रभू एक साधकाल भावनेन ते व्यक्त करता की दुर्दैवम ईदृशम ह्या जनी नानुरागम. इतले पुरा ह्या व्हड तुगेलें नामस्मरण म्हाका घेवची भाग्य मेळ्ळेलें आसा जाल्यार तुगेल्या नांवा प्रती म्हाका कांय रुची ना देवा. पूण तांणी तें एक भावना साधक जावन आशिल्ले भक्ताले तांगेल पत कशी एक आसूं का आमगेल भावना ते आमकां शिकोवन दिता आसा ती देव. सो आमी हें पळय येता की आमी शुरे श्लोकान चेतो दर्पण मार्जनम तें पुरा पळयलेलें. तातूंत एक चैतन्य महाप्रभून आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की कितले सकट फल प्राप्त जाता म्हणून हें देवालें नांव घेतल्यार चेतो दर्पण मार्जनम आमगेलें निजस्वरूप कसं म्हूण कळटा आमकां. भव महादावाग्नी कसं ह्या संवसाराची कश्ट पुरावून जाता. कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतू जीवन आमकां तें एक विद्य उत्पन्न जाता आमगेल्या जिवनांत की आमी देवाल सेवा कशी करचें म्हणून. स्पेशल पुरा व्हड विशय आनंदांबुदी वर्धनम आनंद देवाल महिमाच्या आनंद आमगेल्या जिवनांत ते आनीक वाडता येता असं पुरा व्हड फल सांगिल्लें आसा. आनी आतां दोन्ही श्लोकांत कसं सांगलें की पुरा नमुन्या शक्ती देवान ह्या नांवा भितर घालिल्लो आसा पुरा इन्वेस्ट केलेलो आसा ह्याची नांवा भितर तागेले आनी कांय तातूंत नियम ना म्हणून.
जाल्यार म्हगेलें दुर्भाग्य आसा की म्हाका एक रुची ना. इतले शक्तिशाली हें नांव आसा, इतले सुलभ रितीन उपलब्ध जाता, जाल्यारय म्हाका हाजे भितर रुची ना देवा म्हूण तांणी सांगतात. सो देवाले शक्ती, देवाला ऑमनिपोटेंस म्हणटा ती पुरा देवाक कसं असाध्य म्हूण ना. पुरा देवान कसं जावका ते देवान कोरयता. कसं देवाल खातीर असाध्य म्हूण ना. ते सर्वशक्तिमान म्हूण. आनी ते सर्वशक्तिमानाल शक्ती देवान ह्या नांवा भितरय घालेल आसा. तीच कसं असाध्य ना. पुरा कसं म्हणतात पळय ते उद्भव कोरयता. कसं जावका ते परिस्थिती निर्माण कोरयता. कसं जावका ते कोरयता. ती पुरा शक्ती देवान हे नांवा भितर घालेल आसा. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तत्रार्पिता. म्हळ्यार हे पुरा शक्ती देवान देवाल नांवा भितर अर्पण केलेली. तत्रार्पिता हे पुरा घालेल आसा म्हणून. सो आमी पळय येता की आमगेले आमी भक्त जावन साधक भक्त जावन आसतना खंडिताची आता आमी हे पुरा सत्संगान थंय भाग घेता आसतात हे संडे सांजवेळ टायम काडून कसं लायता की आमकां कसं की एक देवाल विशीं आमकां आमगेल्या जिवनां जावका म्हणून आमगेली एक इच्छा आसा. आमकां आनी ते देवाल भक्तीन तूं देवाल नांवान ते एक शक्ती आसा. सो आतां हाजेन हें आशिल्ल्यार आमी पळय येता की देवाल नांवांत पुरा शक्ती आसा. एक प्रकार कसं जावका ते जाता जाल्यार आमकां पुरा जेन्ना एक लायक ते शक्तीचे अनुभव जातले ना देवाल नांवा भितरय सान्निध्य अनुभव करचें एक एक व्यक्ती दोकून व्यक्ती विंगड आसचे पुरो. कशें आमी पळय येता की आमी खंयचे अर्च विग्रहाचे व्हड देवस्थानांत दर्शन घेता ती ते अर्च विग्रह केन्ना प्राण प्रतिश्ठा जावन ते देवाल पूज सुरू जाता थंय विग्रहाची तेन्ना विग्रहांत आनी देवांत कांय अंतर ना. देवूच त्या विग्रह रुपारी आमगेली पूजा स्विकार करता आसा आमकां दर्शन दिता आसा. जाल्यार पुरा जन कोण मंदिरांत येता ती देवाल दर्शन घेता ती पुरा जनाक देवाल सान्निध्य एक लायक अनुभव जातले ना. व्यक्ती दोकून व्यक्ती विंगड आसतले. म्हळ्यार देव ते देवाल आनी देवाल विग्रहांत कांय अंतर ना म्हूण ते सत्याची जाल्यार त्यांची सत्य पुरा जना एक लायक अनुभव करचे जातले ना. पुरा जनाल अनुभव विंगड विंगड आसतलो म्हूण कशें आमी डिस्कस केलेलें की मरुदेश डेझर्टांत अशी तुमी आयकून आसच्या पुरो कोण चमकली तांणी पळोवन आसच्या पुरो की धूर अशी ते सुर्या प्रकाशांत ते मात्तेरी ताचें एक रिफ्लेक्शन येता प्रतिबिंब त्या सुर्याच पडटा तेन्ना अशें दिसता की उदक आसा म्हूण ताका मिराज म्हणटा ती कसं की एक म्हणटात पळय दिसता. इवन डामारा रोडार आमी हायवेर आनी वताना अशें दिसता दिवसा वेळार की मुखार उदक आसतलें म्हूण जाल्यार तें एक प्रकाराची रिफ्लेक्शन आसता. लागीं गेल्यार कळटा की कांय उदक आनी ना तें म्हूण. म्हळ्यार आमकां कसो अनुभव जाता आनी कसं सत्य ते ताची मेळामेळी जावका म्हूण कांय ना. सत्य कसं की आसता आमगेलो अनुभव कसं की आसता. सो ते आमी पळयता. सो हें कशी हें संवसाराचे नियम आसा की सत्य कसं की आसता आनी आनी आमगेलो अनुभव कसं की आसता. सत्य आनी अनुभव आमगेले मॅच जायना. तशींच आध्यात्मीक जिवनांतूय आमी पळय येता की आमी देवाल नामस्मरण आनी जप करता ती देवाल नांव घेता ती जाल्यार देवाल नांवांत आनी देवाल नांवांत अंतर आसा अंतर ना ते आमकां अनुभव जातले की देवाल नांव देवूची देवान सांगिल्लें आसा निज सर्वशक्ती पुरा नाम नामकारी निज देवाल आनी देवाल नांवांत कांय अंतर ना. तें सत्य जाल्यार ते आमकां अनुभव करूं जातले आनी ते आमकां अनुभव करूं जायनातल्यार ते सत्य न्हय म्हूण सांगूं जातले ना खंडित न्हय. ताकाची गीतेंचारी अध्यायान देवान सांगचें आसा य यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम म्हूण कशी म्हगेली शरण घेता ती त्या प्रकारारी देव तांकां आदान प्रदान तागेले जाता म्हूण देव तांकां तागेले विशय दाखोवन दिता म्हूण. सो खंयचे एक प्रकारार भावनेन आमी देवाल नामस्मरण करता ती कितले सिरियस जावन कितले मनस्पूर्वक रुपारी आमी जप करता ती कितले एक प्रकाराचे म्हणटात पळय दैन्य भावनेन और भारी एक देवाल खातीर श्रद्धेन विश्वासान
आम्ही देवाला नाव उच्चारण करता ती त्या प्रकारारी देव त्या आमकां तागेले विशीं दाखोवन दितलो, तागेले विशीं आदान प्रदान करून तो आमकां तागेले सानिध्याचो अनुभव दितलो म्हणून आमी पळयत. सो आमकां देवाले विशयी जावका तें आसूकाची. आतां आमगेले पुराजनाली इच्छा आसा भक्तीन, ताजे खातीर आमी देवालें नांव घेता आसती, सत्संगा भाग घेता आसती, देवाल शास्त्राचें अध्ययनय करता आसच्या पुरो आमी. हें इच्छा सुखाची. इच्छा नासल्यार तर कांय करूंक जायना. इच्छा नासल्यार मुखार सुरूंक जायना. जाल्यार इच्छा आसून इच्छा मात आसा चांग रुपारी आमी ताका कशी म्हणटात पळय करूं आमगेले 100% प्रयत्न करना ती त्या समनी आमी केन्ना गोत्त आसा कशी प्रकारार करता कशी ताजी एक नियम आसा तेन्ना आमी ते 100% केन्ना ट्राय करना ती तेन्ना ते इच्छा आसा म्हूण तितलें केल्यार त्या समनी आतां आमी हरे कृष्ण महामंत्र जाप करता ती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा लास्टाचे हरे हरे म्हणी चुकलींत न्हू अशी सांगू जातली की आमकां की आमी भक्तीन तितले लीन जावन आशिल्लीं की आमकां ते लास्टाचे हरे हरे म्हणचे उडगासूं ना आशिल्लो म्हणटा गेलो म्हूण तशी कांय आमी साधक जावन आसतना अशी पुरा आमी एक्सप्लेनेशन दिवन अशी पुरा सांगून वय आशिल्ली नाही आशिल्ली वय करूनच आतां तुमी ಸ್ವಲ್ಪ जनान अनुभव करून आसच्या पुरो आतां हें सेशन जातरी हें म्हगेल पर्सनली हांव सांगता सर की हें सेशन जातरी आमी 108 पंथा प्रभुपाद स्वामी रेकॉर्डिंग आवट आमी जप करता ती तेन्ना ते माळ हांव माळ करता तेन्ना ओट्टूची तें प्रभुपाद स्वामी रेकॉर्डिंग चलता आसतना जाल्यार ते 108 नंबर येवचे पयलीं फुडें म्हगेले 108 कंप्लीट जाता नॉर्मल म्हळ्यार ते 98 99 नंबर येता ना और एक पण 104 जाता ना म्हगेल राउंड कंप्लीट जाता 108 म्हणून म्हळ्यार कशें जालां म्हळ्यार खंडीत अशी साध्य आसा की हांव फास्ट म्हणलें तें एक साध्य आसा जाल्यार अशी साध्य आसा की हांव एक पंथा नांव म्हणटाना 2 पंथा माळ गुंडयली फुडें एक पंथा वेणी माधव प्रभू काही मिळताना त्यांनी या सेशनात अटेंड करता येईल त्यांनी तांगेले सेम एक्सपिरियन्स सांगलें की 108 पंथा ते नंबर पळोवन आमी एक करता आसतना तेन्ना आमकां कळटा की आमी खंय चुकून पडलें अशें पुरो म्हणून सो आमगेले पुरा जनाले अनुभव विंगड विंगड अशें पुरो तुमकां सने शेअर करता जाल्यार एंडार शेअर वय करूं येता सो अशी आमी आमगेले प्रयत्न करता चांग रुपार करचे खातीर म्हूण एक पंथा अशी केअरलेस जाल्यार और एक पंथा टाइम उणेस म्हणून वेगी वेगी करूं वचचें कशी पुणी कोण कसं की नियम पालन करता आसत आमी 8 की 14 की 16 करता आमी कसं की मना करता आसत कशी पुणी कोण एक कंप्लीट करचें त्या मागीर समनी म्हूण पळयत सो इच्छा आसूं का वय सिन्सियरिटी आसूं का वय की आमकां जप करता ते खंडीत ते जावूकाची जाल्यार इच्छा आसून आमगेले मनांत इच्छा आसा तें अशी न्हय की ताजे निमित्त आमकां एक लायसन्स मेळना इच्छाच न्हय ताका आमी कशीय कसल्यापुणी करचें त्या मागीर समनी इतले प्रयत्न आसा आमी प्रयत्न करता की चांग रुपारी करूं प्रयत्न करता जाल्यार आनीक प्रकारार आमी पळयल्यार चांग रुपार करतात आमी ताजे निमित्त आमकां देवान मुखार सून व्हरता आमी भक्ती करता आनी आमगेले मनांत एक गर्व येता की आमी पळय बाकी पुराजन कसं करता ते हांव टायमार सकाळीं उठून टायमार एक वय चुक्कन अशी करता पूण तशें आमगेले मनांत गर्व आयल्यार की आतां तर म्हाका देवाल भक्तींत हांव मुखार सून वतलोच देवाल नांव म्हळ्यार अशी कसं न्हय टॅक्नॉलॉजी न्हय की बटन दाबयलें सुद्दां देवाल दय आमकां मेळटली म्हूण तशी न्हय देवाक केन्ना देव केन्ना देवाक एक खुशी जाता देवाक केन्ना देव केन्ना एक प्रसन्न जाता तेन्ना ती देवाल दय प्राप्त जावची कसं न्हय केल्ल्यार अशी कांय नियम ना की हांव हें रूल केल्लें हांव अशी इतले पंथा चांग रुपार उच्चारण करून केल्लें ताका देवाल दय म्हळ्यार म्हाका मेळूकात हांव कसलें की पालन केलां तशी कांय ना कसलें की सो हें एक विंगड सायड की पुरा सम करचें जाल्यार आमगेले मनांत कसं गर्व येता और अशें एक भावन येता की आमी विंगड जना किन्ना चांग रुपार करता ती और हांव ते चांग रुपार केल्ला म्हळ्यार आतां देवाल दय म्हाका मेळूकाची म्हूण सो चांग रुपार केल्यार आध्यात्मीक उन्नती जाता ताची तशी कांय देवाल नियम म्हळ्यार तशी कांय ना
जाल्यारीची चांग मन अस जाल्यार सम प्रयत्न करू आम्ही ट्राय करना ती टायम समने. सो आम्ही एक हो विषय पळयत की आमगेल्यान तू सिन्सियरिटी ऑफ इंटेन्शन असू का की चांग रुपारी आम्ही देवाल भक्ती जावका देवाल प्रीती जावका म्हणून तसले की सर्वशक्तिमान न्हू देव आणि देवाल ती सर्वशक्तिमान या देवाल नांवांत आसा म्हळ्यार देवाल नामस्मरण केल्यार कसने साध्य आसा आमगे जिवनांत आमकां जावंक आशिल्लें जाल्यार भक्ताल मूड कसने की कसने साध्य आसा म्हळ्यार आमगेले कसं कसं मना इच्छा आसा तें जावका म्हणून आम्ही देवाले मागून घेयना ती आम्ही देवाले हेंच मागचें की देवा देवा तुगेल मनात कसं नसतं की हांव खंयची रुपार सेवा करता तुगेले तें मेगेल करून घे म्हूण तेंय मात एक भक्तान मागचें आनी तें केन्ना आमी आमगेल 100% प्रयत्न ಒಟ್ಟು मॅच करून ते इच्छानी प्रयत्न आम्ही करता ती तेतना कने काही मुखार सुखार आम्ही काही म्हणतात पळय मनशान कसं नाही काही चुकून पडताची कितले ट्राय केल्यार आमकां कसं नाही काम परफेक्टली करचो जात की साध्य आसा तेन्ना तू शिके एक म्हणटात पळय लेखची तशी आसा सो आमी केन्ना आमगेली एक इच्छा आसा जाल्यारीची आमी छान रुपार प्रयत्न वय करता ती आणि तांतू कसं उणेपण असल्यार खंडित देव तें मना व्हरना म्हणून अशें आमी अशी भक्तीच मार्गारी अशी आमी सांगिल्लें आसा म्हणून आमी पळयत शास्त्रांत थोडे काही हेका चुकून पळल्यार ताका आमी कसने एक पुजा विधी कसने करता पळय लास्टार आमी देवाले सांगचे आसा न्हू अंतांत की कसनेची देवा मंत्रांतू क्रियांतू कसने आमी चुकून पडले असले मंत्र मिनम क्रिया आमी सांगतात पळय की देवा क्षमापण करता म्हणून आनी देव खंडीत क्षमापण करता केन्ना आमगेले 100% प्रयत्न केलना आनी आमगेले इच्छवय आसा म्हणून सो दोन्ही आमी पळयलें इच्छ मात्र आसून पुरा 100% प्रयत्न करस त्या समने जाल्यार 100% सम करून अशी भावना अशें की आम केला 100% सम आतां म्हाका देवाल दय प्राप्त जावका और हांव विंगड जाना की ना बेटर आसा तशी भावना असल्यार वय ती देवाल दय ताजी त्या प्रकारार भावना असल्यार देवाल दय आकर्षित जायना म्हणून हें एक आमी पॉयंट बरयत म्हणून मागीर आमी पळयत की देव विंगड विंगड रुपारी आमगेल्या जिवनांतू येता आसता आनी पुरा तें देवाल विंगड विंगड स्वरूप आनी तें देवांत कांय अंतर ना देव अर्च विग्रहा रुपार येवचे पुरो आमगेल्या जिवनांतू आमी केन्ना देवाल शास्त्र भागवतम भगवद्गीता आयकता आसता ती तेन्ना देव आमगेले जिवनांतू ग्रंथा रुपार येता आनी आमी त्या शास्त्र अध्ययन करता आसत देवाल व्हड भक्ताले आमी आयकता ती परंपरेंत व्हड व्हड गुरू आयकता ती त्यांची त्या देवाल वाणी आमकां शुद्ध रुपार या व्हड व्हड भक्ताल तोंडा दुखून आमी केन्ना आयकता ती त्या रुपार देव आमकां आयकता आसत आमी केन्ना भक्ताल जे ओट्टू मेळून ओट्टू संकीर्तन करता ती ते संकीर्तनांतू आमी देवाक अनुभव करूं येता म्हणून कशी आमी देवाक कसने नैवेद्य करून ते प्रसाद घेता ती ते प्रसाद वयर आमी देव प्रसादा रुपारी आमगेल्या जिवनांत येता आसा तशींची आमी देवाल नामस्मरण करता ती केन्ना जप करता ती तांतूय देवाल आनी देवाल अंतरनाथ सो आमी पळयत एक दिवसांतूची आमगेल्या जिवनांतू देव विंगड विंगड रुपारी आमगेल्या मुखार येता आसा ती आनी देव आमगेले विंगड विंगड रुपारी ते म्हणटात पळय कनेक्शन संबंध देव स्वीकार करून घेता आसा ग्रंथा रुपारी प्रसादा रुपारी विग्रहा रुपारी नावा रुपारी विंगड विंगड प्रकारार सो ह्या विंगड विंगड प्रकारार आमी देवाल ओट्टू संबंध पावता आसा कनेक्ट जाता आसा ती येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश कशी पुणी करून देवाल ओट्टू कनेक्ट जावचे संबंध पावचे कसले की देवाल ओट्टू संबंध पावचे कनेक्ट जाता ती तेन्ना आमगेली त्या चेतना शक्ती आनीक भक्तीन तूं मुखार न्ही ह्या भक्तीची प्रणाली प्रोसेस ह्यांची म्हूण सो आमी देवाल नांव केन्ना जप करता आसता ती तेन्ना एक प्रकारार म्हण येता की आमगेल्या जिवनांत विंगड विंगड प्रकारार देव येता आसा आमी पावता आसत देवाक ताचे खातीर आमी देवाल नांव घेता ती म्हळ्यार देवाल ग्रंथांत कसलें आयकतना हे कृष्णा हरे कृष्णा म्हणटा और देवाल विग्रह दर्शन करतना आमी हरे कृष्णा म्हणचे पुरो ती और प्रसाद घेतना आमी हरे कृष्ण म्हळ्यार कशें की देव विंगड विंगड रुपारी आमकां पावता आसा तें आमी व्यक्त करच्याक देवाल नांव घेवं येता मात आनीक रीत आसा की जप करची म्हळ्यार आमी
देवाक एक प्रकार आवाहन करून देवालोट कनेक्ट जाता आसा ती मग सो दोन्ही प्रकारार आमी देवा पावयेत देवाल नांवाल थ्रू देव केत्ता विंगड विंगड रुपार आमगे जिवनांत येता तेन्ना आमी देवाल नांव घेवयेत म्हळ्यार एक आमगेले एक भावना व्यक्त करच्याक देवाल खातीर कृतज्ञ जावन हे देवा कृष्णा हे कृष्णा म्हणून म्हळ्यार विंगड विंगड रुपार देव आमगे जिवनांत येतास म्हणून जाल्यार जप करतना आमी देवाल नांव हरे कृष्णा म्हणू देवाक नांवाल रुपा देवा आतां तुगेलो अनुभव करता आमकां तुगेले कृतज्ञ जावका की तूं हें नांवाल रुपान तुय आमकां आमगे जिवनांत आसा म्हणून सो दोन्ही प्रकारारी विंगड रुपार येतानाय देवाल नांव घेवं येता आनी देवाल नांव घेवनूय देवाल संबंध पावचे आमी प्रयत्न करूं येता म्हळ्यार कशें की एक देवाल कनेक्टेड अशें विंगड विंगड रुपार सो चैतन्य महाप्रभून हें देवाल नामस्मरण हें हरे कृष्ण मंत्रा विशय अशें सांगताना एक प्रकार सांगिल्लें हें देवाक उडगास वय करचें आनी देवाक आपोवचें वय कसं जाल्यार की देवाल आनी देवाल नांवान तूं कांय एक अंतर ना म्हूण कसं जाल्यार की देवाक उडगास करून देवाल नांव घेतल्यार देव देवाल नांवा प्रकारारी आमगे जिवनांत येता आनी आमी देवाल नांव कशें जाल्यार घेवचें की देवा तुगेलें तूं आमगे जिवनांत येवका तुगेलें सेवा करचें भाग्य मेळका म्हूण जाल्यार हें हरे कृष्ण महामंत्राचें इतले हो एक विशय आसा चैतन्य महाप्रभून सांगचें म्हळ्यार नॉर्मली केन्ना आमी कशें मागता ती ताचें फल मुखारसून मेळटा कसं आमी प्रार्थना करतात म्हाका हें जावका अशी न्ही की ते मागील चित्ता कुडले तेन्ना मेळटा आमकां जाल्यार हें देवाल नांव अशें आसा की देवाल नांव घेतलें कसं जाल्यार देवा तूं आमगेल्या जिवनांत आमकां जावका तुगेलें सेवा करचे खातीर आनी देवाल नांव घेता आनी देवाल नांवा भितरय देव आसा म्हळ्यार प्रार्थना आनी फल एक पंथा साध्य जाता हें देवाल नामस्मरण करता हो एक भारी व्हड विशय देवाल नामस्मरणांत म्हळ्यार नाम प्रभू म्हळ्यार देव नामा रुपारी आमगेल्या जिवनांत येता आनी सांगता सांगताची देवाल नांव सांगता सांगताची देवाल ते कसं आमी प्रार्थना करताची त्या समयान तुची देव ते साध्य करून दिता आमी देवाल शरण कमलाची भक्ती अपेक्ष करून आमी देवाल नामस्मरण करता आसा ती आनी ते नामस्मरण करता करता ते साध्य जाता म्हूण आमी पळोवं येता तशींच आमी पळोवं येता की हे मिमांस म्हणटा ती म्हळ्यार हें पुरा वैदीक शास्त्राचे रुल्स ताचे अर्थ कसं हें पुरा होडोड मस्त सकट शास्त्र आसा पुराण उपनिषद वेदांत सूत्र वेदांग मस्त सकट विशय आसा आनी आमी पळोवं येता की मस्त सकट मंत्र एक प्रकार टेक्नॉलॉजी म्हणके देवाल नांव म्हळ्यार वेदीक शास्त्रांत मस्त सकट आसा की हें मंत्र म्हळ्यार अशी जाता म्हूण जाल्यार देवाल नांव आमी भक्तीच संस्कृतींत आमी त्या एक भावन दवरना ती मिमांसा संस्कृती अशें म्हणटात पळय कसं की एक मंत्र कोण कसं की विशय सिद्ध करचे त्या कोणीय करूं येता म्हणटा त्या रुल्स आनी नियम फॉलो केल्यार ताचें फल प्राप्त जाता कसं ताची मागची कसं इच्छा आसा म्हूण आमी पळोवं येता की रामायणांतूय रावणालें पुरा मस्त सकट तागेले पंडीत ब्राह्मण आशिल्लीं ती ताणी युद्धा वतना कसं कार्य करतना ते पुरा येवन तांणी पुरा मंत्राचें उच्चारण आनी करता आशिल्लें की रावणा खातीर की ताका जय प्राप्त जावं तागेलें शुभ जावं तागेलें जीवन म्हळ्यार तांणी ते विंगड काही तुका मंत्र न्हय ते वेदाचे मंत्र तांणी म्हणचे जाल्यार तांगेलें ताचें कारण कसं नाशिल्लें हें पुरा मंत्र म्हणच्या खातीर रावणाल जय प्राप्त जावं म्हणून आनी रावणालें मनोभावन कसं नाशिल्ली ताकेलें कशें की तोच व्हडू अहंकार आशिल्लो ताका आमी पळयलें की हेंच असल पुरा मंत्र म्हूण हे मंत्रा शक्तीनाची शुक्राचार्यान बली महाराजान पुरा यज्ञ करून सिद्ध केलेलें इतलें की ते लास्टार देवाल नामस्मरण वय ते पुराचें यज्ञ करतात तातूंत लास्टार ते हरिनाम यज्ञ वय आशिल्लें हरिनाम यज्ञ म्हूणूय देवाल नांव वय घेतलां शुक्राचार्यान गोत आसा देव शुक्राचार्या की देवाल नांवांत मस्त पावर आसा म्हूण जाल्यार आनी त्या पुरा चांग रुपार जाल्लेलें आनी बली महाराजाल एक भक्ती आशिल्ली ताचे खातीर आमकां गोत्त आसा त्या भक्ती खातीर य यथा माम प्रपद्यन्ते ते भक्ती खातीर देव वामन देव जावन ताणें दर्शन वय दिल्लें जाल्यार आमी पळयत शुक्राचार्यान तेन्ना कसं सांगलें
ताण कसं निमगेलें हें दिवं नाका हो छल करता समगेलो तूं म्हूण म्हळ्यार हें पुरा यज्ञ ताणें पुरा आयोजन केलें ना शुक्राचार्यान म्हळ्यार ता खंडीत हें पुरा वैदिक मंत्रा वयरी वैदिक शास्त्रा वयरी विश्वास आसा म्हणजे हें पुरा यज्ञाचें आयोजन करनाशिल्लो शुक्राचार्य जाल्यार हें पुरा कसलें करचें ताजें कारण तागेलें मनांत विंगड आशिल्लें भगवद्गीतेंत कशी देवान सांगचें आसा पळय वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो पुरा वेद शास्त्र कसलें का मेगेल खातीर हांव कोण म्हूण तुमकां कळका मेगेल सानिध्य मेगेल भक्ती केल्या कसा म्हूण कळका ताचे खातीर हें म्हूण आमी संचे अध्यायांत आमी पळयता ती अजामिलाल काणी तूं अजामिलाल काणींतूय तें स्कंदांत तूं मस्त सकड भागवतमान तुमी तें अजामिलाल काणी तें अध्याय पुरा वाचयल्यार तातूंत देवाल नांवाच महिमा मस्त विवर्सून बरयलेलो आसा पुरा म्हळ्यार कसं की एक म्हणटात पळय कसं एक व्हड मोहीम देवाली तो इतलो पापी आशिल्लो अजामिलू जाल्यार ताण वय देवाले एक पण नांव घेतलें तागेल वय उद्धार जाल्लें म्हूण जाल्यार आमी पळयत हें पुरा जाता आसतना परीक्षित महाराजान अशी सांगनी की सुखमुनीक हें काणी सांगतना आनी भागवतम तुमी सांगता म्हूण ना कसलें की आतां कळ्ळें न्हय देवालें नांव एक पंथा घेतल्यार पुरो आतां पुरो न्ही तसलें आतां हांगा आमीची म्हणटात पळय हें पारायण समाप्त करुया कसलें की मेन तें कसं शॉर्टकट आसा पळय फॉर्म्युला की हें केल्यार पुरो पुरो जाल्लें म्हूण आनी तसलें मुखारसून आयकुका तशी परीक्षित महाराजान तशी कांय व्यक्त करनी म्हळ्यार हें देवाल नांवाचें महिमा हें पुरो आमी शास्त्रांत आयकता ती हाजेन आमी आनीक प्रेरीत जावका चांग रुपार आमी देवाल नांवां जप करता किर्तन करता म्हूण सो ह्यांची मूड आमी ह्या श्लोकांत पळोवं येता चैतन्य महाप्रभू व्यक्त करता आसा ती दुर्दैव मिदृशम इहा जनी नानुराग म्हूण दुर्भाग्य जावन इतलें तुगेल देवाल नांवाची महिम आसा जाल्यार म्हाका कांय आकर्शण ना म्हूण देवा म्हूण तूं चैतन्य महाप्रभू अशी सांगना ती की देवा तुगेलें नांव म्हळ्यार तांणी पुरा सुरेश श्लोकान सांगिल्लें आसा म्हूण चेतो दर्पण मार्जनम इतलें देवाल नांवा विशीं महिम सांगिल्लें आसा ताका हांव एक पंथा तुगेलें देवाल नांव घेता और एक पंथा देवाल नांव घेया ती आनी तुमगेलें पुरा कसं नासता पुरा जगतलें दोन्ही पंथा घेवका म्हूण ना एक पंथा घेतल्यार पुरो म्हूण ना आनी अशी सांगता आसा ती देवा तुगेल्या नांवाची महिम इतलो आसा तुगेल्या देवाल नांवाचें हांव इतलें पंथा म्हणटा आसूं का हें म्हणटात पळय हें देवाल सेवा करची एक देवाल नांव घेवचें म्हळ्यार देवाल सेवाची हांव चांग रुपार म्हणटा इतलें हें देवाल महिमाचें आसा देवालें म्हाका करची कशें की भाग्य मेळ्ळेलें आसा जाल्यार म्हाका रुची ना म्हूण अशी तांणी सांगता आसा ती आमी पळयत सो हें शास्त्रांत पुरा व्हड देवाल विशीं महिमाचें सांगता ती अशी पुरा मस्त सकट काणी आमी पळयत जाल्यार आमी कसं आमकां सांगिल्लें आसा तें स्टँडर्ड प्रोसेस कसं नियम आमकां गुरुजन वैदिक शास्त्रां देखून आमकां कसं कळटा तें आमी नियम पालन करता आनी जालें तितलें आमी देवाल नामस्मरण करचें प्रयत्न करता कसं जाल्यार की आमी पळयत खंयचेय आचार्य जावं मध्वाचार्य जावं रामानुजाचार्य जावं निंबार्काचार्य जावं खंयचेय वैष्णव संप्रदाय खंयचेय गुरुजन आसूं ती तांणी केन्ना अशी कोणीय सांगिल्लें तुमी आयकच ना ती की देवाल एक पंथा नांव घेया ती कसले नियम आनी कसलें पालन करता म्हूण ना तुमगेलें पुरा पाप नश्ट जाल्लें एक पंथा नांव घेयात आनी तुमी कसं जावका तें करया ती तशी कोणीय सांगना ती कसं नियमीत रुपार कसं तें अनुष्ठान करता की कसं की तांणी सांगिल्लें तें नियम पालन करता तांणी सांगता ती चांग रुपार करया ती अशी कोणी आमी अशी कोणी लेख करना ती की अजामिलान एक पंथा संकी पुरा ताण केलें तागेलें जीवनभर आनी एक पंथा नांव घेतलें जाल्लें म्हूण ताका हांव एक सनेपणी करता आनी एक पंथा देवाचें नांव घेता लास्टारी तेन्ना म्हगेलें जीवन सफल जातलें म्हूण जाल्यार एक भक्तालें भावन अशी आसता ना भक्ताल भावन अशी आसता की देवा तुगेलें इतलें दयालू जावन आसा आमी सांगतात पळय हे कृष्ण करुणा सिंधू तूं इतलें करुणामय जावन आसा देवा तुगेलें हांव जालें तितलें हांव सेवा करता आसता म्हणून आमी पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां उद्धवान आमी पळयता भागवतमांत आमी सांगयत की उद्धवान एक श्लोका सांगचे आसा देवा तुगेलें इतलें तूं तुगेलें दय आसा की पुतना तुका मारच्या खातीर विश दिवन तुका मारच्या खातीर आयली जाल्यारय तूं तिका एक प्रकार म्हणटात पळय अवसूल स्थान दिल्लें मुखारसून तिका म्हळ्यार कसले एक प्रकारान दय तुगेलें म्हूण
जाल्यार उद्धवान अशी सांगनी की हांव हे पुतना म्हण आतां ही हे प्रार्थना जाता हांव हे पुतना म्हणके राक्षस जगता आणि हांव हे पुतनाक हांव कृष्णाक विश दिता पुतना म्हणके तेन्ना कृष्ण म्हाकाय कसं व्हड स्थान दितले आध्यात्मिक जगतांत तूं कसले की पुतनान विश दिला आणि तिक कसं तिगेलें बरेंपण जालें ताका हांव हे कृष्णा विश दिता म्हणटा आनी तशें सांगनी म्हणजे हें पुरो असल व्हड हें देवान कोरून दाखोवचें आसा पळय तागे लिलेन तूं त्या पद्दत जाल्लें अशी न्ही की जायनातील विशय आमगेले शास्त्रां सांगता आमी एक एक पंथा सांगतात पळय सांगेल की ना व्हड कोण सांगली तें म्हणून एक्झॅगरेशन म्हणटात पळय जाल्लें कसं की सान विशय जाल्यार व्हड कोर कसं आशिल आनी तूं आनीक म्हणटात पळय आनीक 4 वस्तू सांगू न्हू त्या व्हड करून सांगलें म्हणून नाही तसल विशय न्ही शास्त्रांत तूं की आमकां कसं की जायनातील विशय व्हड कोरून दाखयतलें देवा लिहिलें तूं तसल न्ही विशय हो बद्दत जाल्लेलो विशय हें पुरो अशी फटी कसं की सांगिल्लें आमकां देवाल विशय भक्ती येवच्या खातीर म्हूण तशी काही नाही म्हणटात पळय मनगडंत और अशी कसं की कसं की शास्त्रांत बरयलें नाही खंडित नाही ह्या पुरा विशय जाल्लेलोच जाल्यार भक्ताल एक भावन कसं नासता अशें आसना की असल पुरो व्हड विशय आमी पळोवं येता पुतनाल कसन जाल्लें अजामिळाल कसन जाल्लें अशी मेगेल जिवनांत तूं जावका की हांव कसले प्रयत्न करना अशी पापी जावनूय म्हाका एक पंथा नांव घेत तर म्हाका फल मेळका म्हूण अशी भक्त केन्ना मागून घेयना ती हें पुरो आयकल सिता भक्ताल मनांत हेंच येता खंय की देव कितलो दयालू आसा म्हूण आनी ताचे निमित्त भक्तांक तांगेले भावन कसं येता आनीकय देवाल शरण घेवचें वता की असल दयालू करुणामय अशील देव कोण पुतनाक विश दिल्यारी तिगेले उद्धार केल्लें आनी अजामिळान पापी जावन तागेलें नांव चुकून एक पंथा नांव घेतलें तागे तें उद्धार घेतलें असल करुणामय देवालें हांव शरण वता म्हूण अशी भक्ताल येता भक्त केन्ना डिमांड करना की तागे लोट अशी जालना तुमी शास्त्रांत पुरो अशी काणी आयकलीत आमी की अजामिळ पापी आशिल्लो मेगे लोटूय तशी जावका देवा म्हणून अशी केन्ना भक्त मागून घेयना की ताक कशी दय मेळेल पळय तशी एक्झॅक्टली म्हाकाय तशी दय मेळका हांव हे कांय कर न्ही जाल्यार हांव देवा तुगेलें एक पंथा नांव घेता हरे कृष्णा आतां म्हाकाय ती दय मेळका अशी केन्ना भक्त केन्ना मागून घेयना म्हूण आणि असलें एक एक पंथा असं शास्त्रांत असलो विशय घेवन एक एक पंथा म्हणटात पळय संप्रदायान तूं नातील विशय पुरा अशी आमी जिवनांत जनांत येता म्हूण सांगिल्लें आसा ताका अपसंप्रदाय म्हणचे हेंची भक्ती विनोद ठाकूर भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांगेल समयारी अशी पुरा अपसंप्रदायशी जावन आशिल्लो म्हळ्यार असल जनान प्रचार करचे सूर केल्लें भायल्यान तांणी वैष्णवसी दिसता आशिल्लीं ती आणि म्हणतात पळय तिलक घाल न्हू देवाल नामस्मरण कोण कीर्तनांनी करता आशिल्लीं ती जाल्यार ते अपसंप्रदाय कसल्याक तांणी तें कसन तें तत्व आसा पळय ते समज प्रचार करनी कसन सांगली म्हळ्यार तांणी कसले तुमी नियम पालन करता म्हूण ना ते सांगिल्लें आसा वय जाल्यार नियम पालन करता म्हूण ना म्हळ्यार तांणी कसलें कोणी करूं सूर केलें मत्स सकळ म्हणटात पळय कसन ते एक नियम फॉलो करता पळय सामान्य जावन समाजांत तूं त्या तांणी तसलें उल्लंघन करचें पुरा नमुने पाप करचें सूर केलें तांणी आनी तांणी मागीर अशी प्रचार करता आशिल्लें की पाप केल्यार रडना तुमी देवाल नांव घेयात पापय करात म्हूण हें पुरो अपसंप्रदाय ताका भक्ती विनोद ठाकूर भक्ती सिद्धांत सरस्वतीन भारी प्रबल जावन भारी घट्टी म्हळ्यार म्हणटात पळय कसलें तांतूं वय न्हय करना अशें म्हणटात पळय सांगलें मस्त सकळ शास्त्रां दाखोवन सांगलें की आमी नियम पालन करता हो म्हूण आणि तांणी भक्ती विनोद ठाकूरान तें देवाल नांवाचें कशें एक प्रकारान भावन आसूं का कसन एक प्रकारान कशें करता म्हूण तांणी हरिनाम चिंतामणी म्हूण ह्या ग्रंथाचें ग्रंथ वय बरयले तांणी आनी तूं तांणी विंगड प्रकाराची नामस्मरण करता कसन नमुने एक प्रकार आसता म्हूण तांणी सांगिल्लें तांतूं तांणी सांगिल्लें केन्ना आमी पुरा नियम आनी पालन करना ती आनी नांव घेता आसता ती ताका हरे भक्ती विनोद ठाकुरान सांगलें अपराध नाम म्हूण म्हळ्यार आमी कसं की मत्स सकळ अपराध करता आसता ती आनी देवाल नांवय घेता आसता ती तें अपराध नाम जाल्यार ताका दोकून चिक्के मुखारसून वतात आमी अपराध उणी जाता आनी आमी मुखारसून वता ती तेन्ना त्या स्टेजाक भक्ती विनोद ठाकुरान सांगलें नामाभास म्हूण नामाभास म्हळ्यार खंयचे आतां वता आतां आमी रावले आमगेली सावळी दिसना तशींची नामाभास म्हळ्यार अपराध नाम उणी जाल्लें जाल्यार तें
पुरा एक प्रकार शुद्ध रुपार आम्ही आनी काही नामस्मरण आमकां करचें जायना. तर कसंकी एक देवाल विशीं अनुभव जाता म्हळ्यार त्या देवाले नांवाचे सावळीच अनुभव जाता आमकां. म्हणून नाम आभास, आभास म्हळ्यार सावळी. सो त्या देवाल नांवाची सावळी आमकां अनुभव जाता. देवाल नांवां अनुभव जायना, नामाभास जाल्यार त्या अपराध नामा किना एक स्टेज मुखारी म्हूण आमी पळयता. आनी ताजे किना मुखार वता म्हणटारी ते शुद्ध नाम म्हणून. म्हळ्यार देवाले विशयी आमकां देव आनी देवाल कांय एक अंतर ना म्हणून ते आमकां अनुभव जाता. नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो म्हणून. म्हळ्यार देवाल नाम चिंतामणी कृष्ण म्हळ्यार हें कसन पुरा असाध्य आशिल्लें पुरा जावं चिंतामणी म्हळ्यार कसन जावका ते तसलें हें मेळचें तसलें हें देवाल नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह म्हळ्यार हातूंत पुरा रुपाचें एक आनंद आसा. चैतन्य रस विग्रह हें नामस्मरण म्हळ्यार पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो पुरा रुपार हें शुद्ध जावन आशिल्लें हें नाम म्हणून. नित्य मुक्तो म्हळ्यार हाका कसलें संवसारा विशयांत कसलें वैर हें नाम. अभिन्नत्वम नाम नामिनो कसलें भिन्न ना म्हणून देवाल नांव आनी देवांतू अभिन्नत्वम कांय अंतर ना, भिन्न ना म्हूण तांणी हो विशय सांगिल्लो आसा. सो भिन्नत्वम नाम नामिनो म्हळ्यार कृष्णान आनी कृष्णान देवांतू कांय अंतर ना. जाल्यार आमी तें कशें अनुभव करता ती व्यक्ती दोकून व्यक्ती अंतर आसतलें. आतां आमी इनएटेंटीव आसता ती देवाल नांव घेतना म्हळ्यार आमकां देवालें नांव समज घेवचें जायना. मन एकड तेकड वता, डिस्ट्रॅक्ट जाता ती, एकड तेकड पळयता ती विंगड कसले विशय करता और कसले विंगड कसले नियमाचें उल्लंघन करता आसत आमी तेन्ना ते अपराध नाम लेकार आमी जप करता अशा पुरो ती. जाल्यार हातूंत दुखून मुखार मुखार स्थिता वता ती तेन्ना आमी नामाभास स्थितीर येता ती केन्ना आमकां कसले एक देवाल विशय अनुभव जावचे सूर जाता ते अपराध नामा दुखून आमी मुखारसून वता ती जाल्यार शुद्ध नामाचें हें जायना. आनी खंयच्याय प्रकारार आमी कसलें एक चांग रुपार करून आमगेलें एक जीवन अशी जाता भक्तिमय जाता तेन्ना मुखारसून भक्ती विनोद ठाकूर सांगता ती तुमकां शुद्ध नामाचे अनुभव जातले. ते देवाल नांव आनी देवाल नांव कांय अंतर ना, तोवय अनुभव जातलो म्हळ्यार कंप्लीट एक्सपिरियन्स. ऑफकोर्स देवा केन्नाय कंप्लिटली कोणाक मना व्हरूंक जायना. कितले की म्हणटात पळय लक्ष कटल्यान वर्स म्हणटा ती भक्ती करून जातरी ते भक्त सांगता देवा म्हाका तुगेले विशय कांय गोत ना म्हणून. त्या भक्ताला एक भावन आसताची जाल्यार शुद्ध नांवांतू देवाल एक अनुभव सानिध्याचे एक पूर्ण रुपार जाता. ये यथा माम प्रपद्यन्ते म्हूण तो विशय एक पळोव येता म्हळ्यार हें चैतन्य महाप्रभुआंत आमी हें सांगता आसत की इतलें पुरो आसून वय म्हाका रुची ना म्हणून दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी नानुरागम. सो म्हळ्यार आमकां आनीक मुखारसून वचचें जायना म्हणून जाल्यार भक्ती विनोद ठाकुरान आमकां दाखयलें. सो एक लास्ट पॉयंट आयच्या दिसाचो आमी पळयता की चैतन्य महाप्रभू सांगलां की देवाल नांव पूर्ण हें शुद्ध आसा म्हणून. सो आमी जप करता करता अपराध नाम दोकून नामाभासा वतली, नामाभास दोकून शुद्ध नामांतू वतली ती म्हणून. म्हळ्यार आमगेली रुची आमकां वाडता वता ते आमकां स्वयं अनुभव जाता. कशें आमी केन्ना कसलें जेवण करता तेन्ना आमगेले पोट्टा भूक उणी जाता ते विंगड कोणीय सांगता म्हूण ना, तें आमकां स्वयं अनुभव जाता. सो हातूंत कुलशेखर महाराजांनी ते मुकुंदमाला स्तोत्र सांगचें आसा शत्रू छेद एक मंत्र म्हणून. म्हळ्यार पुरा नमुन्याचे कशें शत्रू कशी शस्त्रान मारतात आमी शत्रू छेद एक मंत्र तशींच देवाल नांव अशी म्हळ्यार की आमगेल्या मनान तशी पुरा कसं म्हणटात पळय लोभ काम मत्सर ह्या पुरा मारून घालता हें देवाल नांव म्हूण. आनी देवाल नांव घेतना आमी कशें म्हणटात पळय कशें नॉर्मली खंयचे एक आमी युद्धांत पळोवचें पुरो केन्ना एक शत्रू लढाई करता ती तेन्ना आमगेल्या धनुश्य बाण आसा जाल्यार धनुश्य बाण घेवन दोळे बंद करून रावल्यार तें युद्ध न्हय. तें आमी एक्चुअली मारता तें धनुश्य बाण तेन्ना मात न्हू तें शत्रूक मार येता. आनी धनुश्य बाण घेवन खंयकय मारल्यार वय तें समन्हय हक्का शत्रुका मारका न्हू म्हणजे खंयकय मारल्यार वय शत्रू मरतल काय और पराजित जातल काय जायच ना. शत्रून मुखार येताना आमी दोळे बंद करून खंयकय मारल्यार त्या वय समन्हय न्हू.
सो एक लेकार आमी पळय येता की आमगेले धनुष्य बाण आसा म्हळ्यार आमगेले ते शक्ती आसा शत्रू मारच्या खातीर. जाल्यार आमी ते चांग रुपार त्या शक्तीचे उपयोग करता तेन्ना मात न्हू ते शत्रूक पराजीत करूं येता, ताका पेट्टू करूं येता. सो सो त्या लेकार आमी आमी अशें एक दृश्टांत लेकार घेवं येता की देवालें नामस्मरणाचे तातूंत पोटेन्सी आसा, तातूंत ती शक्ती आसा की आमगेले पुरा पाप निवारण जातलें ताजेन. असलें पुरो आमी पुराणांत भागवतमांत असलो पुरो श्लोक मस्त आयकूं येता की देवालें नांव एक पंथा घेतल्यार जन्म जन्मांतराचे पाप पुरा नाश जातले म्हूण आमी आयकलें तसं. आनी एक पंथ आमकां दिसता पुरो की हांव इतली काळ देखून देवालें नांव जप करता आसा जाल्यार मेगेल मनान तूं त्या पुरा आनीक कसं कसं पुरा येता मू आनी कसं की जिवनान जगता आसा. आनी शास्त्रान सांगिल्लें आसा एक पंथा घेतल्या पुरकें पुरा हें जाता म्हणून. मागीर कसं ना बाय हें कशें हांव हें मना व्हरचें की एक पंथा घेतल्यार पुरा पाप नाश जाता. आतां तुमी अशी कोणी सांगल्यार की ऑलिंपिकांत तूं गोल्ड मेडल तें हें आर्चरी धनुश्य बाणाचे खेळ आसना ऑलिंपिकांत तूं सांगल्यार ऑलिंपिकांत तूं एक पंथा बाण मारल्यार गोल्ड मेडल मेळटा म्हणून. ते फट्टी वे खंडिता फट्टी न्ही तें कसलें की तो कोण गोल्ड मेडल मेळटलोच पण तो एक बाण मारता आनी ताका गोल्ड मेडल मेळटा. ते बद्दाची एक बाणान गोल्ड मेडल मेळचें जाल्यार तो ऑलिंपिकांत कोण गोल्ड मेडल घेतलो आसा ताणें सूर्यपंथा बाण मारता आनी ताका गोल्ड मेडल मेळयलें. इतली वर्स तो प्रॅक्टीस करता इतली की हजारो कटल्यान पंथा ताणें तें बाण मान तागेले प्रॅक्टीस केल्ल्या दिसता दिवसा 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे एक्सरसाइज कोर न्हू कसन कसन ते नियम फॉलो कोर न्हू ताणें ते बाण मारता आशिल्लें दिसता. तितले पुरा प्रॅक्टीस करतरी ते एक परिस्थिती निर्माण जाली की ताणें एक बाण मारले ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळें. सो तशी आमी मना व्हरका की आमी ते प्रॅक्टीस करता सुका आमी बुलजाय म्हणटात पळय ते एकदम टार्गेटार मारचें दोळे बंद करून हेकड तेकड करून कसनेपुणी करून ते मारल्यार ते जायना खंडिता. प्रॅक्टीस कोरका प्रयत्न कोरका भारी अटेन्शन दिवन कोरका ते करता करता गेल्यार आमगेले टार्गेटा लागीं लागीं येवचे पुरोत आमी आनी एक पंथ अशी साथ दी जातलें की आमी एक्झॅक्टली त्या टार्गेटा मारतलीं. सो देवाल नामस्मरण आतां अशी लेखूनच आमी की म्हळ्यार आमी करची पुरा वेस्ट वे म्हणून ना तशी न्हय. आमी करता आसता ती तेन्ना आमगेलें त्या टार्गेटारी लागचना जाल्यार आमकां कळका आमकां मना व्हरका की एवरी टायम आमी प्रॅक्टीस करता ती एवरी टायम आमी म्हणटा ती आत्तां आमगेले एम लागचना जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करता करता म्हणटात पळय आमी कशें की मुखारसून वता आसता ती भक्तींत. आमकां इमिजिएट सक्सेस मेळनातल्यार आमी पळोव येता की आमी आनीक लागीं लागीं येता आसा ती म्हूण अपराध नाम तकून हगूर हगूर नामा भासा लागीं येता आसा ती म्हूण देवाल नांवाचें सावळी लागीं पूण येता आसा ती देवाल नांव आमकां कळनातल्यार. सो त्या प्रकारार भावनेन आमी पळोव येता की हगूर हगूर मुखार सिता वचेता म्हूण आमी प्रयत्न करता की कितले चांग रुपार आमी प्रार्थना एक प्रकार मनान करचें तेन्ना देवालें आमकां सान्निध्य जावंक आमी आनी लागीं लागीं येतलीं ती आनी एक दिवस खंडीत येतलो की आमी तें एक पंथा देवालें नांव म्हणटाना आमगेलें सगळें हृदय म्हणटा पळय आनंदान बुद्धिवर्धनम म्हणटात पळय ते आमकां ते अनुभव जातलो कशी हें शास्त्रांत आनी सांगिल्लें आसा एक पंथा देवालें नांव घेतलें तें एक पंथा तसलें नांव घेवच्या खातीर आमी ते प्रॅक्टीस करता ते प्रोसेस फॉलो करता सगळो दिवस केन्ना आमी देवालें नांव जप करता ती एवरी देवालें नांव आमी कशें जप करता ती ताची कशें की एक परिणाम आसा खंडीत इफेक्ट आसा खंडिताची कशी म्हणटा तशा पुरो आमी चुकून वयसम म्हणा जाल्यार ताची कशें की इफेक्ट आसाची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट येचना जाल्यार की आमी प्रॅक्टीस करता करता वचुका. चैतन्य महाप्रभून आनी आमी तांगेले व्हड व्हड भक्तां तांगे लिलांत पळोव येता की तांणी एक पंथा देवालें नांव घेता आनी तांणी बोध चुकून पडता आशिल्लें की आमगेल्यान तसलें कसलें भावन जायच ना कसलें की आमी साधक स्टेजार आसा ती जाल्यारीची कशें की इफेक्ट आसा म्हळ्यार खंडिताची आनी ते इफेक्ट चड जाता वतलें अपराध नाम देखून नामाभास देखून हगूर हगूर शुद्ध नामाल्या ते आमी वतलें ते खंडिताची. सो ह्या भावनेन आमी केन्ना जप करतलीं देवालें नांव करतलीं ती तांचे आमकां चैतन्य महाप्रभू ह्या श्लोकान सांगता आसा की इतलो व्हड पुरो विशय जावनय म्हाका भाग्य नामू देवा तुगेले देवालें नांवा रुची खातीर म्हूण
आणि कसन एक आनीक एक आमगेल भावन असू का ते आम्ही तिन्ही श्लोकांतू नेक्स्ट टाइम पळोवया कशी चैतन्य महाप्रभू व्यक्त करतात की खंयचे एक भावनेनं आम्ही देवाल नामस्मरण करका खंयच्यान देवाल प्रीती पात्र आम्ही जावयेत त्या विषयी आम्ही आमगेले नेक्स्ट सेशनांतू तिन्ही श्लोकांतू चैतन्य महाप्रभू सांगता ती सो हांगार आपयता कसले चूक जावन असल्या क्षमापण करया ती आम्ही आता 108 पंथा देवाल नामस्मरण करूया सो मेन आम्ही आज हे पॉइंट पळयले म्हळ्यार हे एक भक्ती विनोद ठाकूरान सांगितलें की देवाल नामस्मरण म्हळ्यार अशी न्ही की कसनेपुणी करूं येता तांणी देवाल नामस्मरणात ती विषय दाखयला आमकां अपराध नाम नामाभास शुद्ध नाम त्या टायमार पुरो अपसंप्रदाय जावन आशिल्ली ताका नियम फॉलो करता आमी खंयचे आचार्यान पळयल्यार ते नियमीत रुपार करता म्हणून ते आमी एक पॉइंट पळयलेले मेन पॉइंट आनी दोन्ही विषय आमी हो एक पळयलेलो की कशी आमी एक दृश्टांता खातीर हें एक डिस्कशन केल्लें की देवाल अभिन्नत्व नाम नाम देवाल नावान काही अंतर ना खंडिताची झलेरीची आम्ही कशी एक पंथा सांगतात पुराणांत एक पंथा देवाल नाव घेतलेली तशींच आमी दृश्टांता खातीर पळयलें की ऑलिंपिक्सांत एक बाण मारले तर गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून खंडितच तें देवाल नाव एक पंथा घेतले पुरा साध्य जाता जाल्यार ते एक पंथा घेवचे खातीर तो कशी ऑलिंपिक मेडलिस्ट गेले कितली वर्स कटल्यान प्रॅक्टीस करता जशें की नियम आनी फॉलो करून तेन्ना जावन ते साध्य जाता तशींच आमगेल भावन वय आसूं का की आमी नियमीत रुपार करता ती हगूर हगुरान मुखारसून येतली आनी एक समय अशें येतलो की आमी ते एक नाव घेतले सिता आनंदाम बुद्धिवर्तनम देवाल प्रितीचे पात्र शुद्ध नामाचे आमकां अनुभव जातलो तो दिवस येतलो पूण आमकां गुरुजन वैष्णवजन भक्तीचे संस्कृतींत आमकां आनी उदाहरण दिवन आमकां दाखयता ती शास्त्रांत ताजे खातीर हांव विंगड विंगड उदाहरण आसा की आमी प्रेरीत जावं सो हांगा राबयता सेशनांतू आमी आतां एक 108 पंथा देवाल नामस्मरण करता ती करूया चिक्के टायम चेड जाला ताजे खातीर एपॉलॉजीज आमी नांव स्मरण करून आनी ताजे नंतर तुमगेले कशें न्ही एक तुमकां शेअर करपाक जाल्यार बी तुमी करूया हरे कृष्ण आता 108 पंथ आम्ही देवाल नामस्मरण करू हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण. धन्यवाद सेशन जॉईन केलं खातीर. कोणाक कसं शेअर करता फीडबॅक दिवपाक शेअर सांग्यात. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. विचारितवे हा सांग्यात. ते हरे कृष्णा जप असनेवे ते इतले टाइमा भितर एक राउंड जाऊ का म्हण कसं कंडिशन ना नेवे ना 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 तशी कांय कंडिशन कित्याक की म्हळ्यार मेगेले बेगीन स्लो जाता. हांव डेली करता एक राउंड. आमगेले हांगा हांव उरची बेंगळूरांतू आमगे हांगा इस्कॉन हांतू सेंटर हांतू मेगेल टायमारी 3-4 राउंड करतले असायची म्हळ्यार सांगिले हरे हरे म्हणले ते बेगीन दीर्घ घेवका नेवे ते करचे असले रे. हांव दीर्घ घेवचे हरे कृष्णाचे सगूर करूंक ना म्हळ्यार तांतू मग्न जावन म्हणचे हांवें. त्यांची समाजी ऍक्च्युली माताजी ते स्पीड म्हणल्यार ऑटोमॅटिकली येता ते ओवर अ पिरियड ताचेर आमी ताचेर मन लावता म्हणून ते स्पीड ऑटोमॅटिकली येता. चांग रुपाक म्हणचे काय प्रयत्न करता तुम्ही सांगची समजची काय टाइम ना जाल्यार जनरली ऍव्हरेज जावन मोस्टली भक्तांक 7-8 मिनिट लागता.
नॉर्मली एक राउंड कंप्लीट करताना ज्याला एक जण 10 मिनिट वेळ लागच्या पुरो एक जण हगूर म्हणता ज्याला 12 मिनिट वेळ लागच्या पुरो आता आम्ही त्या 108 मंत्र मिळेल पण त्या 12 मिनिट असेल आता वही वे 12 मिनिट आता आम्ही पळेल ना हाँ सो तशी काय ना पुरा जनाल चिके चिके डिफरंट असतं ज्याला आमगेल रुपार ते 100% चांग रुपार उच्चारण करून प्रयत्न कर का त्यांच इम्पॉर्टंट तांतू काही टाइम ते मोबाईल बेगीन स्लो जाता एक 8 मिनिट ना 8 काय मिनिट ना जाता स्लो ते जाल्यार पण 10 काय प्रॉब्लेम मिनिटाचा चांग मेगेल रुपार ते रे स्टॅमिना वटू समूह तांडून म्हणतात हा समूह तांडून म्हणतात ते त्यांनी एक एकले हरे कृष्ण 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 बेगीन सगळे वर्षे म्हाका तो त्यांनी एक नमुना स्पीड आणि वच्चे ते म्हणे रे म्हाका ते तितली स्पीड होत ना आणि कसं डिफरन्स की म्हणून विचारले ना काय नाने डिफरन्स डिफरन्स नाने इनफॅक्ट चांग रुपार म्हणते इम्पॉर्टंट स्पीड इम्पॉर्टंट हो स्पीड करू का वे ना स्पीड इम्पॉर्टंट नाही काय स्पीड काही महत्व ना सांगतास जाल्यार चांग रुपार म्हणजे महत्व हा जाल्यार ग्रुपांत म्हणका जाल्यार तशी म्हणका जात न्हय आमी प्रयत्न करू येतं ज्याला कितले साथ असते प्रयत्न करू येतं स्पीड स्पीड इम्पॉर्टंट नाही स्पीड काय महत्व ना स्पीडाक टाइम इम्पॉर्टंट इतले टाइम एक पत्ता अशी जावचे ना जे की इतले स्लो म्हणता असत की आमगे मन हेकड तेकड वता असत त्या महत्वाचे विषय मन आमगेल देवाल नावा वयर असू का स्पीड काय इम्पॉर्टंट नाही तो एक जण फास्ट म्हणचे साथ दिसले फास्ट म्हणून येतं तुम्ही कशी सांगले तुमका फास्ट म्हणू जायना तुम्ही स्लो त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही ओके 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 प्रभुजी थँक्यू धन्यवाद माताजी धन्यवाद आणि काही कोणा कसं कॉमेंट करू की धन्यवाद पुराजन तुम्ही टाइम काढून हे सेशन आयली आम्ही हे सेशन म्हळ्यार देवाल प्रीती खातीर करता आसती सो मुखावेल सेशनांतू तिन्ही श्लोकावर देखून आम्ही स्टार्ट करूया शिष्टाष्टकमांतू तांतू चैतन्य महाप्रभू कशी भावनेन आम्ही देवाल नाव जप घेवका ताजे विशय आनी काही विवर्सून सांगतात सो नेक्स्ट टाइम मिळ्या धन्यवाद सेशन यस माताजी कसं सांगूस की ओके हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण नेक्स्ट संडे मिलया धन्यवाद।